रूल 42 प्रमाण विचारिल्ल्या प्रस्नांचो जापो 48 वरां पयलीं मेळपाक जाय त्यो कित्याक मेळनात असो प्रश्न विचारीत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान विधानसभा अधिवेशनाच्या सुरवेकूच बरोच बोवाळ केलो। ह्या प्रश्नाचो जापो वेळार मेळनात जाल्यार ते प्रश्न फुडें तरी धुकलचे अशी मागणी युरीन ह्या वेळार केली। ह्या प्रस्ना वयल्यान विरोधी पक्ष फुडारी मुख्यमंत्री तशेंच निलेश काब्राला मदीं उतरांचे बरेच फारपेट जाले। Because sir, under 290, I would like to raise the following point of order. And that's because sir, this is a very important matter pertaining to my star LQ 12A. And आम्ही पयर BSc ची meeting झाली. And it was discussed, and as per Rule 42, we had to be given answers 48 hours before. My answers because are given today in this CD now. Yes, CD चलतले मग guarantee ना. Why is this happening, Speaker sir? Why is this answer not given? It was promised 48 hours जरी तो आमका reply मेळना आज दिताय. I would ask the honorable ना उलयता Speaker sir. I would ask the honorable Chief Minister. तुवें पोस्टपोन करचें कित्याक दिस इज रिगार्डिंग स्पीकर सर जो क्वेश्चन विचारलेलो तेजे आन्सरूच येदे व्हडले आशिल्ले ते पोस्टपोन कर स्पीकर सर करपाची गरज ना आन्सर इतके व्हडले आशिल्ले ते तयार करपाक 8 दीस तयार हे इव्हेंट मॅनेजमेंट तुमगेले हे करीत तुम्ही यू पोस्टपोन इट सो वॉल्युमिनस ताका आन्सर दिला सीडी कॅन गो थ्रू इट पोस्टपोन इट अंडर व्हाट प्रिटेक्स्ट इट कॅन बी डन शो मी द रूल under rule 42 you have to give us 48 hours. You all have limited the question to 5 days. तानी स्पेसिफिक विचारपाक जाय आशिल्ले ताका कितें जाय आले इतके व्हडले विचारपाची गरज नाशिल्ले स्पेसिफिक मॅटर स्पीकर सर आय एम आस्किंग व्हॉटएव्हर कायदे आहाय ते कायद्या प्रमाणे हांव जाता मुखेलमंत्री नो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन as per rule 42 आमका 48 आवर्सां भितर विजय माशेर हांव उलयता मुगे आनी दोन आहाय 48 आवर्सां भितर आमका रिप्लाय दिवपा जायो. Now this reply is tabled today and your CD चलतले खबर ना. Legislative Affairs Minister last time in the BAC had agreed that these answers would be uploaded on the portal. CD चलली ना जाल्यार ताका प्रिंट आउट काढून दी म्हणटा. No, but no, Speaker sir, you postpone this. This is regarding event management. This is not as per the rule. You have to postpone it. If you all are not following rules, then why are we called here, Speaker sir?